गोंयांत गडगड जगला मारून आडमेळो पावस, रस्ते नाक्यार बुट्टी, आज फाल्यां येलो अलर्ट. पणजे 6 वरांत 3.5 इंच मायज पावस, लोकांची धांवपळ, मात कालोरान थाकाय. पावसान स्मार्ट सिटी एक्सपोज, रस्त्यार बुट्टी, दुकानां घरांनी उदक घुसले, रस्ते खचले. महापौर म्हणटा स्मार्ट सिटीची काडणां महापालिकेचे आंगलट, सोमारा बुसका, विरोधकांक आयतें कोली. बीजेपीचो स्टार प्रचारक घरमंत्री अमित शहाची बुधवारा म्हापशां सभा. तेवटेन बीजेपीचे सोपटेची खलपाक म्हापसा अर्बनाच्यो ब्रांची उक्त्यो करून दाखय म्हूण चॅलेंज. गोवा बोर्डाचे 12वेचो निकाल फाल्यां आयतारा. गोवा बोर्डाची घोषणा सांजे 5 निकाल. 18,000 भुरग्यांनी दिले परीक्षा, पोरूं लागिल्लो 95.46% निकाल. एसटी समाज नीज गोंयकार, तांकां राजकीय आरक्षण मेळूंकूच जाय. दक्षिण गोंयचो इंडिया अलायन्स उमेदवार विर्यात दवरले उलयलो. जिखल्या उपरांत संसदेत इश्यू काडपाचें उतर. तेरेखोल खंडणी प्रकरणात तिसरी अटक. तेरेखोलचो कोस्टल सेक्युरिटी पुलीस इन्स्पेक्टर बेळगांवकाराक अटक. पॅराग्लायडिंग ऑपरेटरा कडेन पयशे मागपाचे केशींत एसीबीची कारवाय. पेडणे न्हंय भागांत खून, झारखंडाच्या एकल्या कामगाराक मारून न्हंयत उडयलो.